जितल्यो आमच्यो मायनिंग मशिनरी आसात आणि जे इक्विपमेंट आसा मायनिंगचे आणि वर्कफोर्स हे सगळे आमी सीएम जे ऑफिशियल रेसिडेंट जो चीफ मिनिस्टर गोंयचे जे आसा तेच्या समोर आमी हाडून दवरतले आणि आमी तेका सांगतले की ही जी व्यवस्था तूं कर, जे कितें लोन आसात, जे कितें ताजेर आमी देणे आसात, कोण फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट आसात आणि कोणाक आसात ते सगळे गव्हर्नमेंटान फारीक करात आणि आमची जेवपाची आणि व्यवस्था सगळी जी आसात, आमची सर्वांगीण व्यवस्था जी आसा ती ह्या सरकारान करची हेच्या फुडली म्हणून थंय आमी वचून बसतात. अंदाज म्हणजे जवळजवळ ट्रक आता 6,000च्या वयर ट्रक आसा, मशिनरी जवळजवळ 1,000च्या आसपास मशिनरी आसा आणि डायरेक्ट कामगार हे साधारणपणे 7-8 हजार डायरेक्ट कामगार म्हणजे आता सध्या ते बावडे बेकार जाऊन थोडे गेल्या ते वेगळे. तुम्ही आता दिल्ली किसान मोर्चा जो जातात त्याच वाटेन त्या वाटेन आम्ही करीना. आमचो पीसफूल आसतलो, आम्ही डायरेक्टली व्हरून थंय दवरतले, पीसफुली हाडटले थंय दवरतले. काय आमी काय करचे ना, सगळे मशिनरी आणि कितें आसा ते घरा कडेन हाडून दवरतले. बार्जी कशें हाडटले तुमी? आम्ही ऑलरेडी सांगलेले आसात. एक तर तुम्ही गोवा दमन अँड एबॉल्युशन ऍक्ट आसा तातूंत अमेंडमेंट धाकटेशे करात आणि ज्यो मायनी जे लीज जे आसात ते कन्वर्ट केला 1987 ते लीज 50 years फ्रॉम 1987 करा. म्हणजे 2037 पर्यंत आमकां मायनी कंटिन्यू मेळटल्यो. तुम्ही आता म्हणलं 6,000 ट्रक 6,000 ट्रक हय सगळे ट्रक येतात. बार्जी कशें हाडटले पुतीबाब? बार्जी हांगा हाडटले हे पळय हांगा मांडवी प्लांटाचे डम्स बंद आसता, डाम व्हरपाक ना त्या दिसा. नाही त्या दिसा खंयचे आता सगळे बंद जातले. आता डम उरल्या खंय, डम पॉलिसी खंय तेंचे कडेन अजून केल्या तेंच्यांनी. सगळे मांडवीचो हो आसा पळय, मांडवी हॉटेल आसा तेच्या समोर ते बार्जी सगळे हाडटले. तुम्ही त्यांना किती टाइम दिता बीन? आम्ही टाइम ऑलरेडी सांगलेलो आसा. आमी 16 तारखेर येतले, तेजेन कितें करू, टाइम घेवन ना घेऊ. 16 मार्च फायनल. 16 मार्च हो आमचो फायनल दीस आसा, कारण त्या दिसा मायनी कम्प्लिटली एक्च्युअल बंद जाल्ल्यो 3 वर्सां त्या दिसा कम्प्लीट जाता. ओके. कसलो दबाव पळय तांकां आमी कोणी कॉर्पोरेशन दबाव कित्याक घालपाक जाय? तांकां जाय जाल्यार तेंच्यांनी डिसिजन घेवन आमी आमचो हे कितें मागणी कितें, तुम्ही खंयच्याय पद्दतीन मायनी सुरू करा, कितेंय करात पूण मायनी सुरू जावंक जायो. प्रायम मिनिस्टरान तुमकां पूर्व आश्वासन दिल्लें कशे तरेन मायनिंग तेजेर तुमचो कितें? तेच तर आमी याद करपाक गेले. प्रायम मिनिस्टर आश्वासन दिवन जर पूर्तता करिना जाल्यार एक प्रायम मिनिस्टर ही चेअर जी असतात ताका कितें तरी रिस्पेक्ट आसता, ताका कितें रिस्पेक्ट आसता. जी आश्वासन येता ती पूर्तता करपाची ही जबाबदारी आसता. म्हणजे पयलीं अशें आसतालें, एक मेमोरंडम सुद्धा जर दिलो जायत पयलीं प्रायर टू अटलजी आनी ताच्या पयलींचे जे गव्हर्नमेंट आशिल्लें तातूंत एक मेमोरंडम सुद्धा जरी दिल्लो जायत जाल्यार तेजी दखल गेली वता, तेजे एक्नॉलेजमेंट येतालें, तेजेर एक्शन टेकन रिपोर्ट येतालो. आज स्वता प्रायम मिनिस्टर आमकां आश्वासन दिता, तेजी पूर्तता जावपाक आज 2 वर्सां लागली, अजूनय जायना. सुप्रीम कोर्टान मॅटर आहा तेका हेका काय कनेक्शन ना. सुप्रीम कोर्टान आनी एक ऑर्डर आसा 3 बेंच जजेस जे 1998 पासून पेंडिंग आसा. तातूंत क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की जो पर्यंत हो इश्यू म्हणजे कन्सेशन हो इश्यूचेर डिसिजन जायना सुप्रीम कोर्टाच्या हायर बेंचाचेर, कॉन्स्टिट्युशनल बेंच जाका म्हणटात, ते जो पर्यंत जायना तो पर्यंत ह्यो मायनी चालू उरच्यो हे जजमेंट आसा. 16 तारखे पयलीं जर तुमकां सीएमान आपोवन तुमचे जर डिस्कशन जालें जाल्यार 16 मागीर डिस्कशन करून उपयोग ना. निर्णय दितलो जाल्यार डिसिजन घेतलो. निर्णय जालो तुम्ही डिस्कशनाक आमी आयकचे जाता. निर्णय म्हणून तुम्ही कितें एक्सपेक्ट करता? तोंडी काय कितें बरोवन ऑर्डर काडची म्हणटा ताणें सुरू करता म्हणून सोंपलो विशय. आमी कितें आमकां आपोसून नाका ताणें, आमी खंय जाता आमच्या कडेन डिस्कशन करून करप. रिव्ह्यू पेटिशन तुमच्या कडेन अजून हे जायना, डिस्पोज ऑफ जायना. 1 वर्स जालें रिव्ह्यू पेटिशन 1 वर्स उरता केन्ना? उदीबाब तुमकां कोर्टा कडेन कितें तरी तुमचे हे आसा की परवा तेंचे हियरींग आसा, सो तुमचे एक्सपेक्टेशन आसा कोर्टा कडेन? पळय एक सांग, आतां लास्ट टायम तुका याद आसलें जेडपी इलेक्शन शेनवार आसलें आणि ब्रेस्तारा सेटिंग करून सुप्रीम कोर्टान बोर्डाचेर ऑर्डर येयले की सोमारा तें हियरींग जातलें म्हणजे लोकांक केल्या पिशे. आतां पळोवया कितें जाता तें. तर तुमकां विश्वास ना म्हणटा तुमी? जो पर्यंत जायना तो, कारण विश्वास केन्ना दवरता? हेज्या पयलीं जर तेंच्यांनी आश्वासन दिली पूर्तता केल्या जाल्यार कोणी विश्वास दवरतलो? प्रत्येक वेळा तुम्ही 3 महिने करून 3 वर्सां काडली. आता विश्वास कसो दवरपाचो? आजच्या दिसा तुमकां कोणाचेर विश्वास आसा? आमचेर फक्त न्याय देवता जर कितें करतली जाल्यार तेजेर विश्वास.